बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. आतां आमी सक्कड संगता मेळ्ळ्या म्हणलें गीत गावन बाळोक मोरयेक मान करया. फुलां एकठांय करया, हांसो एक मुकुट गोंदया आनी मायेक दिवया. कर सांगाता मेळया, सकट लागीं सरया. ताळे हे करया, मोरयेक होगळसिया. इतर बावतेली ही शेवंती आहा बोली, फुलां तर खंय मेळटली, मोरयेक हवो जाली. ओटांतल्यानी सोदया, फुलां एकठांय करया, हांसो एक मुकुट गोंदया आनी मायेक दिवया. कर सांगाता मेळया, सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया, मोरयेक होगळसिया. मोरी बोडव्यांची राणी. ह्या फुडें संतती म्हाका सदे म्हूण पासारतल्यो, कित्याक सत्यवन देवान म्हजे थंय महात्कार्यां केल्यान म्हूण एलिझाबेथीक भेट दितस मोरयेन प्रवात उसारलो. फाटल्या 20 शतमानांनी मोरयेचीं उतरां जारी जायत आयल्यान मोरी जाल्या सर्गा संवसाराची माय आनी राणी. आज न्हय संवसारी मोरीची भक्तिवंतां बगार सर्गी आंजाचे कोर सुद्दां मोरयेक नमान 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 मोरये म्हूण गितां गातात. निजायकी नांवाल वर्तवलां, एक अजापुस्त घडलां, सर्ग उजवाडला, सांत अन्नाचे उदरी, सांत जोकीचे गरी, जल्मल्ल्या त्या मानीक तसल्या चेडू भुरग्यान सर्ग आनी संवसार संतोसायला. त्या मानिकाची दिप्ती ह्या संवसारचो काळोख धांवडावंक सकला, कित्याक सक्तेवन देवान केल्लें महात्कार्य हें. जें कितें देव आपले पदवेन करूंक शकता तें मोरी आपल्या कलते विनवणेन जारी जायशें करता. तितली पदवेदार अंकार ती, तितली देवाक मोगाची दूती. सान बर्नार्डान म्हणचे बरी मोरये कडेन मागलो तिचो आदार सोदलो, कोणूच तिची कुमक मेळनासतना वचोंक ना. हे भगवंती मोरये, आमी आशेंत हांव तें सर्व आमी तुजे मुखान मेळटले म्हणून बरवसता. सदांच तूं आमचे पासून विनंती कर. असल्या पातयेन आमी मोरयेद्वारी मागया. मोरयेची ससाय जोडूंक मागणें. ये सांजोकी अन्नाचे दुलोब दुवे, मोग आमकां तुजे थंय ओडटा. ये मोरये,
कशें आमी वर्णू तुजी ती सोबाय, ती तुजी दिप्ती, तुज्या मुखामळाची ती कांती आनी तुज्या नेसनाची ती माणसुगी. तरुण प्रायर तुजी ती मेटां कितल्या नाजुकायेची, तुजी ती चिंतना कितले समजणेची. खरेंच तूं भोव शाणी, मानापात्र, परगटूंक फावो जाल्ली, पदवेदार, दयाळ आनी मोगाळ आंकवार. ए दुलोबी मरये, त्या तुज्या ल्हानवीक आत्म्यांत उंचलें ध्यान आसलें. तूं तुज्या माय बापाक भोव विदयी जावन आसली. तुजी ती मोगाळ मैपासी उतरां वडट्या दादोसकायेचीं जावन आसली. खरेंच तूं देवान बिडार करूंक फावो जाल्ली तसली जावन आसली. ए मरये, तुवें देवाच्या पुताक मनीस जावच्याक तुजे उदरी घेवच्या आदीं ताका त्या सस्नीक शब्दाक तुज्या अंतस्करणांत बावर्तान घेतलोय. खरेंच तूं स्त्रियां भितर सदैव. तूं इस्रायेलीचें परमळीक फूल, तूं क्रिस्तांवांचो मान आनी अभिमान. मरये, तूं आंकवारपणाचें फळां बरीत जड. तुजे मजतीन तुज्या भुरग्यांतय निर्मळपण विस्तारता. मोगाळे माये, आज आमी तुज्या बाळशापणाच्या पाळण्या भोंवती वेडो मारता. तुजी नितळाय आनी सोबाय नियाळता. आमच्यो कुडी, आमचे आत्मे आनी आमचे सगळे व्यक्तित्वस आमी तुका समर्पिता. सगळे सक्तेन तुजो आनंद आमी उसारता आनी तुजे कुशीचें भाग्यवान फळ जावन आसच्या सुमया जेजूक पदवी, मान आनी महिमा फावो जाल्लो एकलोच सोमी म्हूण वंदिता. ये मरये, तुजो स्वादीक उगडास ससनाचो संतोष दिता. जशें फूल उदका विण बावता तशें तुजो मैपास बगिना जाल्यार आमचे आत्मे बावतात. तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैवी फळ जावन आसच्या जेजूक तूं आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी आंकवार मरये. नमान मरये, कृपेन बरुले सोमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मरये, तुज्या पाप कतनातलेल्या गर्भी संभवा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे भाग्यवंत. नमान मरये, कृपेन बरुले सोमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मरये, तुज्या पाप कतनातलेल्या गर्भी संभवा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे भाग्यवंत. नमान मरये, कृपेन बरुले सोमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मरये, तुज्या पाप कतनातलेल्या गर्भी संभवा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे भाग्यवंत. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सा लुका प्रमाणे देवाचें उतर आमी वाचता. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रियल दुताक गालिलेयाच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एके आंकवरीश सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्यांत जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंकवरीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान, देवाचे कृपेन बरुले, सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली
ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हडतो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य सन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत्य आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवाळ. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर दिश्ट घालतली. देखून तुजे तांव जल्मोनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सोम्याची साकर्न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या वाचपांत बडवो गाब्रियल जेजू मोरये लागीं येता, तिका वंदिता आनी तिका नामान करता. हातूंत आमकां कळटा मोरी बोडव्यांच्या की वर्ती जावन आसा म्हणून, राणी जावन आसा. कित्याक राणी वर्ती जावन आसा देखून बोडवे सयत तिका नामान करतात. आमी उपरांत पळयता मोरी जेजूची आवय जाली, देवाची आवय जाली. देखून देवाची आवय जाल्ल्यान, जेजूची आवय जाल्ल्यान बोडव्यां प्रास वर्ती जावंक पावली. देखून बोडव्यांची राणी खंडीत जावन ती जावन आसा. आसिसींत पर्शियोंकुला म्हणलें, इटलींत आसिसी म्हणलो जागो आसा, तुमी आयकलां जावंक पुरो. थंयसर एक पर्शियोंकुला म्हणलें ल्हान कॉपेल आसा. सान फ्रांसीस आसिसान 1207 तें रिपेर केल्लें. ताका देवाची उतरां आयकल्लीं, तें इगर्ज दुरुस्त कर. देखून दुरुस्त करूंक गेलो आनी तें इगर्ज ती ल्हान टेंपल आसलें न्ही, तें दुरुस्त केल्या उपरांत ताका समजता ताचें आपोवणें दुसरें जावन आसलें. तें पात्राची इगर्ज मात न्ही, इगर्ज माता ताका नवीकरण करूंक आसलें. पूण ह्या इगर्जेचें महत्व जावन आसा, ही इगर्ज त्याच बोडव्यांची राणी मोरयेक समर्पून दिला. बोडव्यांची राणी मोरी. देखून पयले फावटी हें फेस्त त्या इगर्जेन केल्लें. 1207 उपरांत पयले फावटी थंयसर मोरी बोडव्यांची राणी म्हणलें फेस्त थंयसर केलां. मोरयेक गाब्रियलान नामान केल्लो. नामान कुरपेन बरयल्लें, म्हणजे वर्तेपण. तूं वर्ती जावन आसाय, हें वर्तेपण देखून हांव नामान करतां. देखून बोडव्यांक बोडवे तिचे ताळो आयकतात. ते देवदूत जावन आसात, देवाचे दूत जावन आसात. देवातावन सर्व खंयची संदेश घेवन येतात. पूण मोरी तांची राणी जावन आसा. कित्याक संवसाराची सर्गा संवसाराची ती राणी. देखून बोडव्यांची ती राणी जावन आसा. आनी एक धर्मशास्त्रांत उल्लेख आसा, देव आमचो बाप जावन आसा. देव बाप. थंयसर कोणी आवय नागी, मोरी जावन आसा आमची आवय. देखून ती देवाक युनिवर्सल किंग म्हणटा, राय म्हणटा. मोरी जावन आसा राणी. राणी सर्गाची आनी संवसाराची, तशेंच बोडव्यांची राणी जावन आसा. सबार कडेन रायपट म्हणटा, एन्थ्रोनमेंट. म्हणजे घरांत जेजूच्या काळजाक आनी मोरयेच्या कथावीण काळजाक सो रायपट बांदतात. रायपट म्हळ्यार तांकां राय आनी राणी. घराची राय म्हळ्यार जेजूक घराचो राय आनी मोरयेक घराची राणी म्हणून तिका कुरवार करचें. तुका कुरवर म्हळ्यार ताका एन्थ्रोनमेंट, तिका वयर दवरचें आमच्या घरांत. म्हळ्यार पयलो स्थान तिका दिवचो.
राणी जावन आसा आमच्या घराची. जेजू जावन आसा राय आनी ती राणी आमच्या घराची. सर्व आमी केल्लें रायाक आनी राणयेक मानव जाय. अशेंच जाता सगळ्यांनी. तशेंच आमच्या घरांनी तशें जाय जय म्हणून एन्थ्रोनमेंट या रायपट म्हणटात कोंकणींत तो आमी चडयता मोरयेक आनी जेजूक. देखून आमी चिंती जय रायपट बांदचें म्हळ्यार त्या राणयेन आनी रायान सांगले बरी आमची जिणी जावंक जाय. अर्दी कुरी केल्यार आमी त्या रायाक आनी राणयेक मानवना. आनी एक उल्लेख धर्मशास्त्रांत आसा. जेजू जावन आसा राय. जेजू जावन आसा राय. तो दाविदाच्या कुळयेंत तावन आयिल्लो. देखून दाविदाच्या कुळयेंत दावीद राय जावन आसलो. ताच्या कुळयेंत तावन आयिल्लो थंयसर रायाची आवय राणी म्हूण मानतात. देखून होय ह्या तरांनी आमी मोरयेक राणी म्हूण वळखता. इगर्ज मता सबार पत्रांनी मोरी सर्गाची आनी संवसाराची राणी म्हणून आमकां सांगता आनी आमी मानता. कित्याक मोरी सर्गा संवसाराची राणी तशेंच बडव्यांची राणी जावन आसा. मोरी पयल्या सुवातेर मोरी आमच्या कश्टांच्या वेळार कुमो करता. कशें बडवे प्रत्येक जावन राखण बडवो आमच्या सांगाता रावता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा आनी आमकां बोळ दिता. तशेंच मोरी आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमकां बोळ दिता. देखून मोरी आमकां आंज बडव्यां बरीच आमकां कुमो करता आनी बोळ दिता आनी सांबाळटा. देखून ती बडव्यांक सर्गा संवसाराची राणी जाल्ल्यान बडव्यांकी ती राणी जावन आसा. दुसरें, मोरी लागीं आंजाची जाणवाय. मोरये लागीं कशें आंजा लागीं जाणवाय आसा ती जाणवाय आमी पळयता दुसऱ्या दुसऱ्या तरान देवदूत येवन दितात. तसली जाणवाय मोरये लागीं आसा. ताचे वर्ती जाणवाय. कित्याक मोरी जेजू सांगता आसली, देवाच्या पुता सांगता, देवा सांगता आसली. देखून तिका वर्ती जाणवाय आसा. आमच्या जिणयेंत आमी मागता थोड्यो मोरये कडेन आनी मोरये कडेन मागल्या वेळार आमकां तिचो आदार मेळटा. ओहो आमी म्हणटा आहा तशें म्हळ्यार एक आयडिया आयिल्ली म्हणून. आमकां आयडिया आमच्या मतीक आयली. आमच्या दुबावांत, आमच्या कन्फ्युजनांत कोण आमकां कुमो करता? मोरी. तशेंच आंजा बरीत ती वर्ती राणी जावन आसा आमच्या जिवाची. तशेंच तिची जाणवाय आंजांच्या की वर्ती जावन आसा. देखून ती आंजांची आमची सर्वांचे बरी आंजांची राणी जावन आसा. तिसरें, कशें आंज बडवे आमकां आमचे खातीर विनंती करतात. प्रत्येक जावन राखण बडवो आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करता. तशेंच मोरये आमचे पासत विनंती करता. देखून मोरयेचें स्थान वर्तें जावन आसा. कित्याक तिच्या पुता लागीं डायरेक्ट कनेक्शन. कित्याक पवित्र आत्मो तिचे थंय आसलो. पवित्र आत्मो तिका सावळी घालता आनी तीच सावळी म्हणजे पवित्र आत्मो आमकांय कुमो करूंक मोरी पवित्र आत्म्या लागीं आनी जेजू लागीं प्रत्येक जावन विनंती करता. चवथें, मोरये लागीं आंज बडया बरी सकत आसा. आमी म्हणटा एंजलीक एनर्जी आंजा कडेन सकत आसा. तशेंच मोरये लागीं ताचे की वर्ती सकत आसा. कित्याक जेजूक तिणें जल्म दिला, देवाक जल्म दिला आनी देवाची माय जावन आसा. देखून आमच्या विश्वासांत घट रावंक जाय जाल्यार आमी आमच्या जिवनांत विश्वासांत जे जाल्यार स्टे ऑन कोर्स म्हणटा अर्द्यार सोडचें न्ही. आमचो विश्वास घट दवरी जाय जाल्यार मोरयेची सकत आमकां गरजेची जावन आसा. पांचवें, मोरी बडव्यां बरी आमकां समजता. कोणाय लागीं कसले कश्ट आसात, कितें उणें आसा, कितेंय चड उणें जाता, ह्या सर्व वेळार आमी पळयता साबार दाखले काना शहरांत जाल्ले या एलिझाबेथीक जाल्ले. ती कशी कुमो करूंक येता. ती हेरांक समजता, हेरांचे कस समजता आनी थंयसर कुमो करता. बडव्यां बरी ताच्या की वर्त्या तरान मोरी आमकां कुमो करता. देखून मोरी आमची राणी आनी बडव्यांची राणी जावन आसा. सवें,
मोरी आमचो मीत मेरनातलो मोग करता. कशें जेजूची ती मोग करतली तशेंच आमकां सर्वांक ती आवय जावन आसा. आमकां भुरग्यांक तिचो मोग खंडीत जावन ती दिता. आंज आमचे थंय रावता जाल्यार मोरी आमचे थंय रावता आनी आमच्या घरांत प्रत्येक तरान तिका राणी म्हणून मानून घेवया. आनी ह्या प्रत्येक तरान 11च्या नोवेनाच्या वेळार मोरी आमच्या जिणयेंत कितले गरजेची. मोरये विणें आमचें जीवन कांयच ना. ह्या मोरये विणें आमचें जीवन खाली जावन आसा. कित्याक मोरी आमकां जेजू लागीं व्हरता. तीच जावन आसा राणी, राया सांगाता, जेजू सांगाता सर्गार जियेवन आसा. तिच्या पांयांतळी येवन आमी आमकांच आनी आमच्या कुटुंबाक तिका समर्पया. श्लोक. बाळोक मोरये, कुरपेन जल्मल्ले, सुर्या आवरोरा, पापकत तुका ना, वैरींक पाडाव कर, परती दिश्ट आमचेर, दी आमकां जेजू सोमयाक. आतां आमी आमची भावार्थाची प्रार्थना मोरये मुखांत्र जेजू लागीं दवरया. आमची जबाब. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. बापा, मोरये मायेन तुका विधेय जावन तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारी हाडलो. तुज्या पुता जेजून तुका विधेय जावन तुजें रास परगट केलें. तेच परी पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुका विधेय जावन तुजें रास परगटूंक गरजची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांचे ताब्यान आसच्या सर्व लोकां पासत निस्वार्थी मनान वावरूंक बरें मौन दी. कुटुंबाच्या बरेपणाक आदार दिवची योजना मांडून हाडूंक तुज्या स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता हांव. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व वडिलांनी तुका विधेय जावन शेगुनी बरीत बऱ्या करण्यांनी बरयली जिविता मुखांत आपल्या भुरग्यांक आदर्श जावंक तुजे कृपे देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. सर्व भुरग्यांनी जिवीत दिल्ल्या आपल्या आवय बापायक मान दिशें कर. वडिलाचें मार्गदर्शन घेवन सारकें वाटेन समकोवन बऱ्या फुडाराक तांणी पावोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी सांडून घाल्ल्या सर्व आवय बापाय थंय तूं दयाळ जा. तांचें दूख सोसून व्हरूंक कृपा दी. तांच्या एकसुरपणान तुजो सांगात लाभय. बरे भलायकेन तांकां सांबाळ म्हूण मागता हांव. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हेर पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावुरच्या दाक्तेरांक नर्सांक समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्ले अणवार बेगीनच निवार म्हूण मागता हांव. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी प्रार्थना प्रत्येक जावन आमचे खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबादारां ह्या कोणेय आमचे लागीं मागोंक सांगलां तांच्या सर्वां खातीर आमची मागणी मोरये मारिफात जेजू लागीं समर्पिया. प्रार्थुया. हे मोरये तुजे भाग्यवंत कुटुंब आनी कुटुंबांत आसचें पवित्रपण आमकां आदर्श. आमच्या कुटुंबाचेर देवाची दराळ अभेसांवां मागून दी. कुटुंबान मान गौरवाची आनी मानसुगेची जिणी जियोंक आमच्यो कुडी देवाचें मंदीर म्हूण लेखूंक आमचे कुडीक मानसुगेचें नेसण नेसोवन कुडीची पवित्रताय राखोवंक आमच्या कुडीच्या वडण्यांचेर स्वनियंत्रण दवरूंक अशें पातकाक कारण जायना जावंक आनी कुटुंबाचो गौरव नाश करच्या सर वायट संवयांचेर जैत व्हरूंक आमकां सकत दी. कुटुंबान संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर.
हें आमी मागता तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. आमी आतां मोरयेक होगोळसिया म्हणलें गीत गावन मोरयेक वंदिया आनी मान फुलां अर्पून मान करया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. फाल्यां तुमकां कळीत आसा फाल्यां आमी फेस्त मीस करता. येन्स मोंती सायबीणचें फेस्त 12 वरांचेर इगर्जेंत आसतलें. मस्त उण्या जाणांनी रेजिस्टर केलां. 10 वरां म्हणसर तुमकां अवकाश दिता. कोणायकी रेजिस्टर आनीकी करूंक आसा जाल्यार बेगीनच तुमी रेजिस्टर करचें. करूंक ना जाल्यार हेरांकी सांगचें. कोणायकी रेजिस्टर करूंक आसा जाल्यार 10 वरां म्हणसर तुमकां अवकाश आसतलो आनी 10 वरां म्हणसर ताचे उपरांत आमी बंद करतले. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. संगी करया मन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सयांतीच्या मोग वाटे आमकां बचावेची. बडया संगी करया मन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सयांतीच्या मोग वाटे आमकां बचावेची.